갈대야 보랴 제수 원디 땅두가 보랴 보랴 제수 원디 땅두가 모갈리스타 제수 아르던두가 설원다라 제수 아르던두가 갈대야 보랴 제수 원디 땅두가 보랴 보랴 제수 원디 땅두가 버릇둥 암속 실리야 모간 버섯 바스보 서로 나봉소 이틀 루카스시 샤비 탐카 바우석 시소 소미 암소 우리 버릇둥 암속 실리야 모간 버섯 바스보 서로 나봉소 이틀 루카스시 샤비 탐카 바우석 시소 소미 암소 모갈리스타 제수 아르던두가 설원나라 제수 아르던두가 갈대야 보랴 제수 원디 땅두가 보랴 보랴 제수 원디 땅두가 Bou pavitr Eucharistante Jesu Christ razarasa तकामी आराधन करो तकामी अर्घन देव तजी स्तुति करो तजी आशीर्वादन जोड घेऊन कमी अंगस जमल्या हे गीत आम्ही गायत असताना काळसंतावन मगाच्या भवानी भयणी जेजू कमी आराधन करिया जेजू तू जावन असा एकलो मात्र म्हजो मोग करसो तू मात्र म्हजे सगळे जिवे जण आसो तू मात्र म्हजी बातगां भगसूंक शकसो तू मात्र असाध्य म्हणले साध्य म्हणून करून दाखोवचो देखून आमी तुका अर्घां दिताव आराधन करताव स्तुती करताव सोम्या Sosega raza pavamso Usmar samsara Suryo prakasa Jisu somiyamso Undo jivita sasni jividim sosega raza pavamso Uswar samsara suryo prakasa suju somiyamso Mogalista Jesu aradhanduga
보려 예수 원니 나오구가 보려 예수 원니 나오구가 뭐가 있어 예수 हजार पण आम्ही बघून सगळं आम्ही कळसून जाऊन हालेलुया 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 अर्गान तुका सुमियान जेसु ओगळा तुका सुमियान जेसु आराधना तुका सुमियान जेसु जय जय तुका सुमियान जेसु स्तुति तुझी सुमियान जेसु ओगळा तुका सुमियान जेसु हालेलुया तुका सुमियान जेसु जय जय तुका सुमियान जेसु हालेलुया 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 मग चलो आम्ही सर्व परत एक पावटी येपून थळार आमचे समे जेजू क्रिस्तांक बेडशाक आयल्या मग चलो सोम्याक बेडचे म्हळ्यार आमचे सोडूनरा बापाक बेडचे पवित्र आत्म्याक बेडचे आमच्याच रसनाराक आमी बेडचे मग ह्या घडये आमी देवा कितले अर्घां दिल्यारी उणेंस देवाची कितली स्तुती केल्यारी उणेंस मग आमी मनशा देवाची रसना केवळ आमी देवान ताच्याच सारक्याचे स्वरूपाचे रचलेली रचना देवान हो संसार ही पृथ्वी सोदीस रचली जे कितें आमी दोळ्या मुखार आसा पळयता हे सगळें देवान रचलें आनी उत्पत्ती पुस्तक म्हणटा निमाणें देवान मनशाक रचलो मग मनशाक देवान रचच्याक ताजो वेळ ताणें घेतलो आनी मनशाक देवान रचता आसतना ताजेंच सारकें आनी स्वरूप दिलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मग ह्या सगळ्या संवसारांत रचलेल्या हर एका रचना पैकी केवळ मनशाक मात्र देवान ताज्या सारक्याचो स्वरूपाचो जावन रचलो म्हणजे आमी देवा बरी देवा सारकें देवान आमकां रचला ह्या खातीर आमी देवा कितली अर्गां दिल्यार फावनान म्हज्या भावांनी भयणी आनी मग त्या उपरांत देव ताजोच स्वास आमकां दिता खंयच्याच रचनेक देवान ताजो स्वास दिल्लो आमी वासिना पण मनशाक देव ताजोच स्वास दिता ताजोच आत्मो आमच्या कुडीन घालता केदे वरते भाग आमचे मोगाचे न्हू आमची कूड मातयेन कुसता पण आमचो आत्मो बापा सोबे पाटी येता ह्या खातीर आमी आज देवाक अर्गां जावं दी जय आनी आमी हांगासर कळटा आमी कितली पवित्र आमी कितली मोगाची मनशां जाय जय कित्याक
आमी देवा बरी ह्या संवसारान देवान आमकां जियोवचे भाग फावो केला ताच्या बरी जियोवंक ताचो मोग करूं एकामेकाचो मोग करूं ह्या खातीर मोगाचेर आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय पूण जायते फावटी आमी चुकता संपावलो कोरिंथीकारां बरोबर म्हणटा तुमी देवाची मंदिरां पवित्र आत्म्याची मंदिरां देव तुमचे सोवें जियेता मोगाचेर हर एका मिसा वेळार जे केन्ना हांव उडो घेता जेजूचे मांस आनी रगत सेवता हांवूय आनी जेजूय एक जाता कशें ह्या ताबेर्नाकलांत ह्या पवित्र सक्रामेंतान जेजू खरोच हजर आसा गी त्याच प्रमाणे म्हज्या काळजांत ती म्हज्या कुडींत ती रक्ता खाणांत ती जेजू हजर आसा खंयसर हांव वेता थंयसर जेजू म्हजे थंय आसा म्हजे थंय आसा हांवूय एक ताबेर्नाकल हांवूय एक सक्रामेंत जावन आसा मोगाच्या भावां आनी भयणी हांव तर कितलो पवित्र हांव तर कितलो पवित्र कितलो मोलादीक देवाच्या दृश्टेन कशें मोरी तिच्या कुशव्यांत जेजू बाळकाक वयता आनी जे केन्ना ती थंयसर जाकारी आनी एलिझाबेथेक भेट दिवंक वेतात ते दळ आमी पळयता खुशीच्या बाळकान उडी मारली संतोषान उडी मारली देवाचे जेजूचे हजारपण मोरये थंय आसले आनी थंयसर संतोष मोगाचेर आज आमी एक मोरये बरी जेजूक वोवोन आसो आमच्या काळुजान आमच्या आत्म्यांत आमच्या मनांत आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यांनी आमी जेजूक पळोवंक जाय हेरांनी आमचे थंय जेजूक पळोवंक जाय हेरांनी आमच्या उतरांनी देवाक पळोवंक जाय ह्या खातीर आमची उतरां ती मोगाची जाय मोगाचेलो पूण आमी सोलवल्या देव म्हजे थंय आसा म्हणलें तें बगापूस जायते फावटी हांव विसरून जियेला ह्या खातीर मोगाचेलो ह्या आराधनाच्या सुरवेर देवाची खाकूळ तो आमी मागया देवाची खाकूळ तो आमी मागया कीर्तन 51 स्पष्ट रितीन कीर्तनगार मोगाचेलो देवाची खाकूळ तूं बोक्साणे तो मागता हे कीर्तन हांव वाचता आसतना मोगाचेलो आमकां आमी जेजूक पळोवया जे केन्ना हांव जेजूक पळयता हांव म्हाकाच पळयता जेजू समकार आसा हांव म्हजें जिवीत पळोवंक शकता ह्या खातीर पेद्रू म्हणालो सोम्या तुजे समकर रावोंक हांव फावो न्हय हांव एक पातकी सोम्या जे केन्ना जिवान जेजू ताका भेटता ताचें पातकीपण ताची अस्कतकाय पेद्रूक दिसून आयली आज आमी ह्या जेजूच्या समकार आसा ताच्या हजारपणांत आसा आमच्या काळुजाची वरोवणी आमी करूया काकूळ तूं म्हजी कर देवा तुज्या तिरमोगान तुजे वरदायळ्यान अपराध म्हजे पुसून काड म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुर्तो धुवन काड म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर मोगाचें हांगासर दावीद राय विशेष करून बापा लागीं काकूळ तूं मागता दावीद राय संगी आमची आमी काकूळ तूं मागया तुज्या वरदायळ्यान अपराध म्हजे पुसून काड देवा म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुर्तो धुवन काड म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेता म्हजें पातक आसा सदांच म्हजे मुखार तुजे विरोध तुजे एकलेचेर विरोध हांवें पातक केलें जे तुजे दिश्टीन वायट तें हांवें केलें मोगाचेलो आमचे दोळे आमी धांपया आमचे अपराध आमची पातकां आमी सोम्या मुखार हाडया कित्याक तो जावन आसा देव काकुळतीचो तो जावन आसा देव मोगाचो तो जावन आसा देव सुकोवन गेल्ल्यांक सोदून येवचो फाटी येता आसतना पोटलून धरून बोक्साणें दिवचो देव ताजे संगी आमी फाटी येवंक जाय म्हज्या पातका मुखार तुजे मुखामोळ लिपय सगळे म्हजे अपराध पुसून काड एक निर्मळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा एक नवो तिरोत्म म्हजे भितर घाल म्हजे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली नाका तुजो पवित्र आत्मो म्हजे कडचो काडी नाका म्हजे ह्या घडी आमी मागया
मगळा जेजू आमचेर खाकूळ तूं दाखय, आमची पातकां तूं पुसून काड, आमकां तूं नितळ कर, आमचो थंय आसचो तुजो पवित्र आत्मा आमचे तावन काडी नाका, तुझे मुखामोळ खाकूळ तुझे लिपय नाका, मगर आमकां तूं नितळ कर, खाकूळ तूं म्हजी कर देवा, म्हाका बक्षी देवा, म्हाका नवें रसना कर देवा म्हणून आतां गितां मुखांतर जेजू लागीं परतून मागया. ये देवा तुका हांव भोव मागता, तुकान बरोवन पश्चाताप करून बोगसाने मागता देवा, बोगसाने मागता. ये देवा तुका हांव भोव मागता, तुकान बरोवन पश्चाताप करून बोगसाने मागता देवा, बोगसाने मागता. म्हज्या आनी देवा मदलो संबंद कितले पोटी देवाक हांव भेटला, कितले पोटी देवा लागीं हांवें मागला, कितलो वेळ दिसा मदें देवा खातीर हांवें करशिला, देवाचें उतर हांवें वाचला, देवाच्या सक्रामेंतांत हांवें पात्र घेतला. मगेचो न्हू देवा विरोध, देवाच्या उपादेशा विरोध हांव गेला, देव खाकूळदार मोग म्हणून हांवें खडणें करूं ना. मगळा जेजू, मगळा बापा म्हजी काकूळट कर, म्हाका तूं बक्षी, म्हाका किरकोळ रसनेक तुजे खाकूळटीन वेडो घाल आनी म्हाका नितळ कर, नवें पवित्र आत्मा म्हाका दी. हाकूत म्हजी देवा, निर्मोद म्हजी पाव देवा, हाकूत म्हजी देवा, निर्मोद म्हजी पाव देवा, पातकां म्हजी पुसून काडून नितळ तूं कर म्हाका देवा, पातकां म्हजी पुसून काडून नितळ तूं कर म्हाका देवा, तुका विसरून हांव जियेलो, पातकांत हांव बुडून गेलो, भाव भयणीक दुखां कारण जालो, तुजे उद्धार विसरून जियेलो, भाव भयणीक दुखां कारण जालो, तुजे उद्धार विसरून जियेलो. ये देवा तुका हांव भोव मागता, तुका बरोवन पश्चाताप करून बोगसाने मागता देवा, बोगसाने मागता. वय मगळा जेजू, म्हजी उतरां म्हज्यो कन्यो म्हज्या भावा भयणींक हांवें दुखयलां, म्हज्या चिंतनांनी हेरां विशांत हांवें वायट चिंतलां, खोडी काडल्या, हेरांचो मोग करच्या बोगसूच्या बदलाक तांच्या पोटण्याक हांव कारण जाला. म्हज्या भुरग्यांतय म्हज्या वडिलांतय हांव चुकोवन उलयलां, म्हजें जिवीत स्कांदलाचें जालां. म्हळ्यार जेजू म्हाका बक्षी, मोसरान रागान हांव भरलां, स्वार्थान हंकारान हांव जियेलां. पवित्र कूड सैते पोटी नाश करूंक चिंतल्या, पिडेन निराश जाल्ल्या वेळार धैर्य हांवें सांडलां, तुजेर भावार्थ बरोवसो दवरून जिवेच्या बदलाक भियान हांव जियेलां.
मला जेजू म्हज्या पाप्याची बिरमोत पाव म्हाका नितळ कर तुजे काकुळतीचेर दिश्ट म्हाका घाल तुगळा जेजू म्हाका बक्षी राग मोसरान जियेलो स्वार्थान अंकारान बोल्लो राग मोसरान जियेलो स्वार्थान अंकारान बोल्लो वायट सवया हांव लपतालो पवित कोणास करूं पावलो जिणी म्हजी कश्टांनी भरल्या पिडेन पोनिरा जाल्या हा सगळो साव विरार जाला आतां सोदून तुजेशी पावला सगळो साव विरार जाला सोडून तुजेशी पावला ये देवा तुका हांव भोव मारता तुका दवरून पश्चाताप करून मोक्षाने मोक्षाने मागता देवा मोक्षाने मागता मगचनो आमची पातकां आमी वळखल्या देवालाचे मुखसण आनी काकूळत आमी मागली तर मगचनो ह्या घडये देवाचें उतर आमकां कितें सांगता परत एक कीर्तन आमी आयकुया सर्वेस्परा कीर्तन 139 तुवें म्हजी परिक्षा केल्या आनी तूं म्हाका वळखताय हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उरतां तें तूं जाणाय पयसतावन म्हजी चिंतनां तुका कळीत आसात पळय मगचनो देवाचें उतर सांगता आमी चिंतूंक बरो देवाक कितेंच कळी जायना देवाक म्हजी विसर पडल्या हांवें कितेंय उलयत कितेंय करीत देव म्हजी झडती परिक्षा करिना पूण मगचनो देवाचें वर्तन कीर्तन 139 स्पश्ट म्हणटा सर्वेस्परा देवा तुवें म्हजी परिक्षा केल्याय करनासाय आनी हांव बसताना हांव उरताना पयसतावन म्हजी चिंतनां तुका कळीत आसात हांव चलतां की आट पडटां तें तूं पळयताय सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुका कळीत आसात जावं पुरो राती जावं पुरो उजवाडाक जावं पुरो घरा भायर हांव कितें करता हें सगळें देव पळयता देवा तूं सगळें म्हजें जिवीत तूं पळयताय म्हज्यो करण्यो म्हजी उतरां म्हजें सर्वस्व तूं जाणाय म्हणटाय सर्वेस्परा म्हजे जिबेर उतर आजून ना तरी तूं सर्वेस्परा तें सारकें जाणाय म्हळ्यार उलोवच्या फुडेंच हांव कसलें उतरां उलयतां देव तें जाणा म्हजे जिबेर उतरां सुटच्या पयलेंच देवा तूं सारकें जाणाय म्हणजे हांव कितें चिंतां म्हजी चिंतनां सर्वेस्पराक कळीत जातात ह्या खातीर मगचनो म्हजी चिंतनां म्हज्यो करण्यो म्हजे हजारपणे सगळें देव जाणा देवा मुखार आमी गुन्यांवकार जायनाय मनशा मुखार न्ही वगार देवा मुखार आमी मानवल्लें जिवीत जियेचें म्हणटा सर्वेस्पर
म्हजे झडती देवान करची, हांव देवाक जबाब दिवंक हांवें आसा. असली विस्मितां फाटल्यान आनी मुखल्यान तूं म्हाका वेडो घालताय, तुजो हात तुवें म्हजेर दवरलाय. असली विस्मीत जाणवाय म्हज्या गिन्याना भायर ती कितली उंच म्हज्यान ती आटापूंक जायना. तुज्या आत्म्यांतल्यान हांव खंय म्हूण वचूं, तुजे मुखलो हांव खंय म्हणून फळाफळ घेव. सर्गार हांव सोडून जाल्यार थंय तूं आसाय, पाताळांत हांव आड पडून जाल्यार थंय तूं आसाय. मगाचो तुज्या आत्म्यांतल्यान हांव खंय वचचो, कित्याक देवाचो आत्मा म्हजे थंय आसा. हांवें म्हज्या पवित्र आत्म्यांतल्यान सुखारी मारूंक जायना. खंयसर वेता थंयसर म्हजो आत्मो म्हजे सांगाता आसा. जे कितें हांव करता उलयता हर एक संगती म्हजो पवित्र आत्मो जाणा. देखून किर्तनकार म्हणटा, तुज्या आत्म्यांतल्यान हांव खंय वचूं, तुजे मुखलो हांव खंय म्हणून फळाफळ घेव. तूं सर्गाक चडल्यार थंय आसाय, पाताळांत हांव आड पडून जाल्यार थंय तूं आसाय. देव हर एका जाग्यार आसा. देवातावन हांवें सुखारी मारूंक जायना. पांत्याचे पाकट्टे लावन हांव उबोन जाल्यार दर्या पलतडी वचून हांव पडशीं जाल्यार थंयसरी तुजो हात म्हाका सोलून व्हरतलो, तुजो उजवो हात म्हाका घट धरतलो. पळया मोगाचो देवाची बासावणी. तूं पडटाना निसर्ण पडटा आसतना म्हजो हात हांव तुका दिता, हांव तुका घट्ट धरतलो म्हणटा सर्वेस्पर. काळोख म्हाका लिपोवन दवरूं आनी रात म्हाका वेडो घालूं अशें हांव सांगीन जाल्यार तो काळोख लेगून तुका काळोख न्हय आनी रात दिसा परी परजळटा. पळया मोगाचो म्हजे अंतरंग तुवें घडलाय, म्हज्या आवयचे उदारी तुवें म्हाका विणलाय. तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय. देखून हांव तुका अर्गां दिता. विजमी तुजी कृत्यां हें हांव खरेंच जाणा. वय मोगाचो देवान आमकां ताच्याच सारक्याचो स्वरुपाचो जावन रचला. आमी हर एकलो देवाची विस्मीत रचना म्हणटा किर्तनकार. तर मोगाचो हांगासर आमकां कळटा देव आमच्या बराबर आमच्या सोबे आसा. आमी केन्नाच देवातान फळोफळ घेवंक जायना. देवातान कितेंच आमी लिपोवंक जायना. हर एक संगती देव देवाचो आत्मो आमचेर नदर घालून पळोवन आसा. तितले मात्र न्हय मोगाचो आमी सुकोवन पडलेल्या वेळार, आमी निसोवन पडलेल्या वेळार देव आमकां घट्ट धरता म्हणटा. कसली बसावणी ह्या घडये किर्तनगार देव आमकां दिता. तर मोगाचो आमी सर उबे रावया आनी देवाचो मोग, देवाची खाकूळ ताजे हजारपण आमच्या जिवितांत आसा. आमचे हर एक घडयो देव मेजून दवरता. आमचे पांय निसोवन पडना अशें आमकां घट्ट धरता. तर त्या मोगान आमी जियेवया, त्या मोगान आमी रावया. त्या जेजू बराबर बापाक पवित्र आत्म्याक ह्या घडये गिता मुखांतर आमी अर्घां दिवया. गीत नंबर तुमच्या बोगलेन आसा स्वादी सक्रामेंता बुकान गीत नंबर 13 पान नंबर 11. आनी हांव ताचेर आनी म्हाका नाकाय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय. जियेना हांव ताचे विणें. जेजू म्हजेर आनी हांव ताचेर आनी म्हाका नाकाय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय.
지혜가 없다 지위네 모든 소부로 소야 모든 소부로 이 세국 지우리고 모든 소부로 समर्पण देव्या जैती मागणी घेऊन आम्ही अंगसर आयल्या जैती दुखां घेऊन समस्या घेऊन आम्ही आयल्या पण मगाच्यान देवाचे उतर आज आमकां समजलें आमकां कळ्ळें की देव आमचे संगत आसा देवाचो पवित्र आत्मा आमच्या संगत आसा देवान ताची विचित्र विशेष रचना जावन ताणें आमकां रचला देवाची दिश्ट संपूर्ण रितीन आमचे थंय ताची काकूळट भरपूर आमचे थंय आसा भियेनाकात हांव तुमचे संगत आसा हांव तुमचे खातीर बापा लागीं मागता हांव आनी बाप एक जो कोण म्हजे मांस आनी रगत खाता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव तांचे थंय जियेता जेजू म्हजे थंय आनी हांव जेजू थंय तर मगाच्यान ह्या घडये जेजूक आमकां आमी समर्पण दिवया आमचे मागणे आमी भेटोवया जिथे सावा आमी भेटोवन दिवया आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर पिडे भलायके खातीर आमी मागया जो कोणाक दिंबेर पडोंक जाता दिंबेर पडचें उबें रावचें बसचें पूण आमची मोत आमची काळजां जेजूच्या
bupubi sakramentan thazarascha jisuting konsovia khalsantaun bavarthan आम्ही माग्या मगचन देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना ह्या घडी ह्या पुंथळार आमी कितले चड भवर्तान मागता तितली चड जपां घडतात आज एक अक्रिस्तांव जोडे हांगासर आयिल्लें तेंचो जोडे एका वर्सा आदीं काजर जाल्लीं वर्सां जाल्लीं मध्यम प्राय भुरगीं ना म्हणून ती हांगासर मागोवंक आयिल्लीं पळय एक अक्रिस्तांव जोडें भावार्थान तें आयिल्लें आनी आमी हांगासर तांच्या खातीर मागलें आमच्या पात्रोंचो जुआंव पावल लागीं विनंती केली खुदा जेजू लागीं मागून ह्या अक्रिस्तांव जोड्याक भुरगें दी तेंचे मागणें तूं आयक तांचे पासून तूं विनंती कर आनी मोगाचें तेंचो जोडें आज सकाळीं हांगासर आयिल्लें घेवन 7 म्हयन्याच्या भुरग्याक Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 या देखून मोगाचें देवाक साध्य म्हणलें की तेंचो ना दर एक क्रिस्तांव जोडें भावार्थ दवरून हांगासर येवन मागून भुरगीं नातलीं लग्न जावन जायतीं वर्सां जालीं मध्यम प्राय तांच्या दृश्टेन मनशाच्या दृश्टेन साध्य म्हण ताणें चिंतलें पूण हांगासर भावार्थान ती आयलीं मागणें भेटयलें विनंती केली पुता लागीं बापा लागीं पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागलें आनी मोगाचें आज ती 7 म्हयन्याच्या भुरग्याक घेवन हांगासर आयलीं Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मोगाचें ह्या मुखांतर देव आमकां संदेश दिता साध्य म्हणलें देवाक तेंचो ना सर्व संगती देवाक साध्य जर तुजे थंय भावार्थ आसा जर तुजे थंय म्हजे थंय मोग आसा असाध्य म्हणलें की तेंचो ना मोगाचें न्हू जर हांव खालत्या काळजान नितळ काळजान मागता भावार्थांत हांव मागता म्हजें खोटेपण म्हजें काळीज हांव नितळ दवरता गुन्यांवकार जावन पातक वळखून पश्चाताप पावोन देवा मुखार सरपडून मागता भावार्थान खाकुळतीन हांव मागता देव आमकां सर्व संगती दिता म्हणलें ह्या घडीच्या मुखांतर मोगाचें आमकां हर एकल्याक देव संदेश दिता ह्या खातीर आमी भियोवचें नाका मोगाचें न्हू आमी भियोवचें नाका कसलीय पिडा जावं दी कसलेय समस्या जावं दी देव आमकां जबाब दिता जावं पुरो देवाच्याच वेळा प्रमाणे देवाच्याच कुशे प्रमाणे पूण देव आमकां कितेंच फाटीं सराना दिवच्याक कित्याक आमी ताजी रचना आमी ताज्या सारक्याची स्वरुपाची ताजो आत्मो आमचे थंय आसा आमी ताजी मंदिरां ताजें मांस आनी रगत ताजें उतर आमी स्विकार केल्लीं मनशां आमी पवित्र विंचून काडलेलीं परसां देखून मोगाचें न्हू ह्या घडी आमी भवार्थान मागया जेजू लागीं आमी मागया एका गिता मुखांतर आमची सर्व मागणी भेटवया हें गीत आमी गायता आसतना आमचें कुटुंब आमचें वैयक्तीक जिवीत आमच्या भुरग्यां बाळांक आमच्या फिरगस कुटुंबाक फेस्त आमी संभ्रमता बेस्पू आनी व्हडलें फेस्त संभ्रमच्या वेळार सर्व संगती देवाच्या महिमे खातीर जावं दी व्हडा भावार्थाक साक्ष दिवचें तसलें घडितां जावं दी आनी जायत्यांक देवाचे आशिर्वाद देवा लागीं हाडूंक सकोन दी सांजुजे आमकां हर एकल्याक आमच्या पासून आमा विनंती करून दी म्हणून मागया आनी आमकां आमी समर्पण दिवया पिडेस्तां खातीर आनी सर्व खातीर ह्या घडी आमी मागया जेजू मोगाळ जेजू मोजा जेजू मोगाळ जेजू जिवितांत ये काळजांत तूं ये म्हज्या काळजांत जिवितांत ये काळजांत तूं ये नवी भलायकी दिव आत्म्यांत ये नवी भलायकी दिव आत्म्यांत ये म्हज्या जेजू म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू जिवितांत ये म्हज्या जिवितांत काळजांत तूं
Tulaiki diung Tulaiki makadi. Nori Tulaiki diung atmiani. Yesu mia, Yesu mia, Yesu mia, Yesu mia. Mujhe dishka, mujhe dishka, सकट सांगायचा mujhe dishka, mujhe dishka. Yesu mia, Yesu mia, Yesu mia, Yesu mia. Mujhe dishka, mujhe dishka, mujhe dishka, mujhe dishka. मुगळा जेजू म्हजे दिश्ट घाल म्हज्या पातक्याचेर बिरमोत भाव म्हजी अस्खोतकाय म्हजे उणेपण तूं जाणाय म्हजी अस्खोतकाय म्हजी पिडा म्हजें दूख तूं जाणाय जेजू तूं मात्र जाणाय म्हज्या काळजांतले सर्व कश्ट म्हजें कुटुंब तूं जाणाय कुटुंबांतले हर एकल्या मनशाक तूं जाणाय म्हज्या कुटुंबाक समाधान दी म्हज्या कुटुंबाक तूं राजी कर म्हज्या कुटुंबाक अशा काजरी झोड्याक ह्या घडये तूं आपूण तांचे ध्यासचें सर्व उणेपण नापसंदायेची जिणी दुबाव पयस कर सक्रामेंत ताणें घेतला उडास कर ताणें दिल्ली ती भासचेच माया मोगान जियोन तुज्या मिसावान साक्ष जावचें जिवितांचें तूं कर दिश्ट घाल जेजू आमच्या भुरग्या बाळांचेर आमच्या युवा जाणांचेर मला जेजू तुजीच ती रसना तुजीच ती भुरगीं तांचेर तूं दयाळाची दिश्ट घाल शिकोवंक गिन्यान मोद बरी भलायकी दी धाकटुल्या भुरग्या बाळांक भाळांक तूं राख आनी सांबाळ सुडका तांकां दी हे भिरांत पयस कर भवर्तान धड कर बरो फुडार आमच्या भुरग्या बाळा युवा जाणांक दी आमचेर तुजी दिश्ट घाल येसुम्या हे दुनिया तूं केस काळजान बुजवंक तूं ये तूं केस काळजान बुजवंक तूं ये अदम्याचे काय गुण करूंक ये अदम्याचे काय गुण करूंक ये वैसाच्या वैसा जिवितांत ये वैसाच्या वैसा जिवितांत ये तूं केस काळजान बुजवंक तूं ये तूं केस काळजान बुजवंक तूं ये आत्म्याचे गाय गुण करूंक ये आत्म्याचे गाय गुण करूंक ये वैसाच्या वैसा जिवितांत ये वैसाच्या वैसा जिवितांत ये येसू मिया मुझे दिल सा
जेजू हांगासर जमलेल्या हर एकल्या तुजी काकुळजी दिसगार म्हण आमी ह्या घडये मागता जेवळ आत्म्याकून धाड आनी आमकां आपोर गुण कर साहित्य आमी पिडेन वळवळता ना समाधान आसा काळजान कस आसा कुटुंबाक समर्पण दिता सगळे फिरगस कुटुंब तुका आमी तुका बाळा जेजू हांगासर जमले हर एकल्यार आमच्या कुटुंबाचेर माझ्या हर एका भुरग्या बाळांचेर पिडे सुभोवळी आशीर्वाद ह्या घडये मागता जो कोण अंतर जाळी पळयता हर एकल्या ह्या घडये आपूण आनी गुण कर तुला साध्य लागीं तेंसुना बाळा जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्या आपूण जेजू touch and heal Jesus. Come Holy Spirit, come upon, touch Jesus, heal Jesus, जेजू ये आमच्या तुझे खाकूर तुझे दिसगा बिलमो तुझे दिसगा आमचे सगळे कष्ट पयस कर जेजू आम्ही हर एकलो तुझ्या मगाची वसना जावन आसा तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमचे दुखाचो पसून काढ आमची आर्थिक अडचणी आमच्या भुरग्या बाळांक सर्व वाईट संकट आसल्या हर एकल्यातून सुटका दी सोडवून दी नवे जिवीत दी बाळा जेजू आमकां आपूण गोड कर आमच्या संगतातून राव तुझो मोग तुझी काकूळ तुझी दया तुझे समाधान आमकां दी जेजू आमचे दिश्ट घाल आमचे तुझे दिश्ट घाल आमकां आशीर्वाद दी जेजू आशीर्वाद दी Hallelujah, 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 hallelujah. Obrigado, God, Senhor Jesus. Obrigado, God, Senhor Jesus. Aradando, God, Senhor Jesus. Jai, do God, Senhor Jesus. Hallelujah, do God, Senhor Jesus. Wonder, do God, Senhor Jesus. Way about to God, Senhor Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. जेजूचे आशीर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या फिरगस कुटुंबाचेर आतां आमी मागया उपकारा ये
या गव्याचं एकाच तळ्यात उल्हासून त्रिएक देवा गीता गाया आणि वर्गात दिव्या ताणे केल्याच उपकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. शांती तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसूं. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबांनो आनी भयणींनो, परत आमी मंगळारा दिसा ह्या देव तेंपलांत सांगता मेळ्ळ्या. आदवेंताचो काळ दुसरो हप्तो स्वामी जेजूच्या येण्याक आमी तयार करनच आसा. आनी आयचें वाचपां आमकां चुकोवन गेल्ल्या 100रांतल्या एका शेळयेक एक शेळी ती फाटी मेळटा आसतना कितलो संतोश त्या गवळ्याक जाता म्हणून आमकां कळीत करता. सांगाताच दोंगर आनी फालकी दोंगर असलेले थकसून समतट्ट करी जाय, फालकी असलेली बरी जाय, वाट सुरगाराय जाय. सुरगारायल्या वाटेन देव येवंक आयतो जाला. हो संदेश आज आमकां मेळटा. आमी आमच्या देवाक स्विकार करूंक आमचें जिवन सुरगारावची गरज आसा. आनी कुमसाराद्वारे आमी आमकांच आयते करूंक आदवेंतान तो आमकां आपोणें दिता. आनी आयच्या दिसा ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावन ताची कृपा आमी जोडून घेवया. आमचें उणेपण आनी पातकां आतां वळखून घेवया आनी नितळ अंतस्करणान ही बली देवाक भेटोवन दिवया. संगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदारा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पुस्तक घेवन वचना सांगपाक बरी एक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात, प्रार्थना करूंक मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिबिताक पावो. आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं बावर्त्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळी. तुज्या शेळयांक उतरान चरोवंक आनी देखीन चलोवंक बागेवंत जुवांव पावल दुसऱ्याक पवी सभेक तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलेलो तो बावर्त सांबाळूंक आनी देखीन दाखयलेली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. बुजोवन दिया वर्जेक तुज्या बुजोवन दिया म्हणटा सोमदेव. जेरुजलाच्या काळजा कडेन उलया आनी तिका परगट करा. तिच्या साखरेचे दीस सोंपले, तिच्या अप्रतपणाचे पारीकपण दिवन जालें. सगळ्या तिच्या पातकांक सर्वेस्परा हातांतली धरती क्यास्त तिणें भोगली.
एक ताळो बोब मरता अरण्यान सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. पाड पडिल्ल्या प्रदेशांक आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. हरी एक पलके बरोवन येवन दी. हरी एक पर्वत आनी दोंगर समासट्ट जावन दी. ऊन सकयल सुवात आसली सपाट जावन दी. फोणफोणकुले आसलो जागो मैदान जावन दी. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली. आख्या मनशा कुळाक ती दिसतली. कित्याक सर्वेस्पराचें तोंड उलयलां. एक ताळो सांगता प्रगट करा. आनी हांवें विचारलें कितें प्रगट करूं. आपले मनशा कोळ म्हळ्यार तण आनी सगळी ताची शोभा शेतांतल्या फुला सारकी. सर्वेस्पराचो स्वास तांचेर पडटना तण सुकता आनी फूल भावता. कारण लोक म्हळ्यार तण पूण सर्वेस्पराचें उतार सदांच तकता. सियोनाके बरी कोबाद हाडिल्ल्या दुता उंच पर्वताचेर चडोवन वच. जेरुसलेमा बरी कोबाद हाडिल्ल्या दुता व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. बिरांतले विणे बोब मार आनी जुदाच्या शहराक सांग हांगा आसा तुजो देव. पळय सर्वेस्पर आपल्या पदवेन येता. आपल्या बळिश्ट बावळ्यांक तो अधिकार चलयता. ताचें इनाम ताचें सवय आसा. ताच्या जैताचें फळ ताच्या फुडल्यान वता. एका गवळ्या भशेन तो आपल्या हिंडाक सरयता आनी हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. आपल्या हद्द्यांत धरून तो तांकां व्हरता आनी दूद दितल्या बकऱ्यांक जागृतकायेन चलोवन व्हरता. देवाचें उतार घेवंक देवाचें उडोडकार. निवास्यानो सर्वेस्परा वाखणा. सोमिया नावाडा ताच्या नावा होगळा दिया. आपले आमचो दिसान दीस परगट करा. जनांगामध्ये ताची महिमा गाया. लोकांमध्ये ताची विचित्रा गाजया. जागृत रावा, आयती रावा, मनशा पुता राखून रावा. जागृत रावा, आयती रावा, मनशा पुता राखून रावा. हालेलुया, 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 हालेलुया.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, तुम्ही कितें म्हणटात? एका मनशाक 100 बकरे आसात म्हण चिंतया. तांचे मदलो एक बकरो सांडून वचत जाल्यार हेर 99 दोंगरार सोडन सांडून गेल्ल्या एकाक तो सोदून वेचोना. आनी तो ताका मेळत जाल्यार सतत हांव तुमकां सांगता, सांडून वचनातल्या 99 प्रास हाच्या वयर तो चड संतोश पावता. तेच परी ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नाश जायनये म्हण तुमच्या सर्गींच्या बापाची खुशी. देवाचे उतर. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आदवेंताच्या दुसऱ्या हप्त्यांत आमी आसाव आनी सोम्या जेजूच्या येण्याक तयाराय करनच आसाव. पयलो आनी दुसरो हप्तो आदवेंताचो सोम्या जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक तयार करचो, म्हणजे म्हज्या जिविताच्या निमाण्या घडयेक तयार करचो. त्या वेळार देव म्हाका मेळटलो. आनी तिसरो आनी चवथो हप्तो सोम्या जेजूच्या पयल्या येण्या विशीं चिंतप आठावचो, म्हणजे 2000 वर्सां आदीं तो कसो जल्मलो, कित्या खातीर जल्मलो त्या गर्दनाच्या गोट्यांत, हाच्या विशयांत नियाळ करचो. आनी आज दुसऱ्या हप्त्यांत ह्या देव तेंपलांत आमी सांगता जमल्या आनी आयचीं वाचपां भोव अपुरबायेचीं जावन आसात. वाचपांत जावन मेळचो संदेश आमच्या जिविताक आमी लागू करूंक आसा. थोड्या तेंपा आदीं अमेरिकेचो अध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रंप भारताक भेट दिवंक आयलो. कसली पुरा तयाराय केली. ताणें विमानांत हांव देंवलेल्या उपरांत खंयसर पुराव ताका व्हरोंक आसा ती सगळी तयाराय पयलेंच बरपेनिशी केली. कशें आतां ICYM गोल्डन जुबिलीक फ्रेनिटा तयाराय करनच आसा की त्या वेळार मेसेज घालता, तें करता, हें करता म्हळ्यार ना जाल्यार बसल्यार बसोंक सोडना. चिमटे काडटा, कुल्याक चिमटे काडल्यार बसोंक जायना. त्या रितीन त्या वेळार तयाराय जाल्ली. इतली तयाराय जाली की मारोग सुरगार आयिल्ले. तेणें डेकोरेशनां घाल्लीं. हळे वता एक स्लम आसा. डॉनाल्ड ट्रंपाक व्हरतना थंय गाणी येता जाल्यार कशें करचें? थंय गुडसुलां आसात, थंय दुबळो लोक आसा, घालूंक तांकां मुस्तायकी ना. तसलें तें ताणें पळोवन नजो देखून दोरो घालो. वेच्या वाटेक देगेन दोरो घालो. आनी अशें वाट सुरंगार आयली. पणकुले असले भरले ठार घालन देगेन समेती वारें समेती बरें नितळ येजय आनी ताची दिश्ट ह्या पुरा कोमटांचेर आनी गुडसुलांचेर वचून नजो म्हणल्या खातीर दोरो घालो. तयाराय केली. आमचो प्रधानमंत्री खंयसरी एका जाग्याक फलाण्या जाग्याक भेट दिवच्या म्हयन्या आदींच पुरा तयाराय सुरू जाता. तो विमानाचेर हांगा देंवन जरी तरी बसप्यांच्या भितरल्यान गेल्लो जाल्यार आमचे बारोक सारके जातात. पूण कितें करचें? तो देंवता आनी तेणेंतल्यान वेता. ते मारे सारके जातात, आमचे जायनात. देखून मनीस व्हडलो मनीस येता आसतना म्हारोग सारके करतात, डेकोरेशनां घालतात. डेकोरेशन आनी घालचें कित्याक म्हळ्यार आमी डेकोरेशनां पळोवनच रावता. ते दळा हांगासर उरलें खालें दिसना. आनी अशें कितेंय जावं तयाराय करता. गेल्या त्या आयतारा दिसा आमी येवकारिस्तांतल्या जेजूक आमच्या बसपे फिरगजेच्या मुख्य रस्त्यांनी व्हेलो. आमकां तांकता तितली तयाराय आमी केली. सगळो मारोग जल्ली घालन, डांबर घालन, कॉन्क्रीट घालूंक आमकां तांक ना.
पूण आमकां आसलेली ती तांक आमची सेवा दिवची आनी आमच्या सेवे मुखांतर आमच्या फिरगसगरांनी दोनी कुशींनी गुज्ज्यो घालून बांटिंगां बांदलीं. बुवापुरबायची बॅनरां घालीं. देवाचीं उतरां त्या बॅनराचेर आमकां दिसतलीं. मायकां थंय 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 लागयलीं. वेता आसतना पुरुशांवार गायनां आमकां आयकलीं. धाकट्या भुरग्यांनी आल्तार भुरग्यांनी लोब घाले आनी कुमगार मेळ्ळेल्या भुरग्यांनी सोबीत धोबी मुस्तायकी आनी हातांत फुलां गौरवाचो संकेत जावन मान दिलो. मुखार बँड फाटल्यान कुरेस ताच्या उपरांत पिरजेंत 2 पिरजेंत्यो. बचप्यान पिरजेंत म्हळ्यार काले म्हणून भुरग्यां कडेन विचारल्यार पिरजेंत अशें पळयतलीं. आतां तितके सोमां पळोवंक शिकलीं. पिरजेंत म्हळ्यार आतांत वार मोठी आसा म्हणून कळ्ळें. 2 जण ते 1 जण मुखार चलतात म्हणूनय कळ्ळें. मस्त जाणां भुरग्यांक हांवें पुरो विचारलें गोत्तू ना. आतां येयल्लें समजलें. तयाराय बरी करून केली. पुरशांव 1 वर 10 मिनटांनी अखेर जालो. कांय समस्या नासतना इतले फोंडकुले आसल्यार हांव कांय चिंतलो कितलीं जाणां पडटात कोण ना म्हणून. कोणनी पडोवनात. सारकें चलो न्हू. पुरशांव बऱ्या रितीन काडलो. तयाराय सारकी जाली जाल्यार कार्यक्रम वेळार जाता आनी सारकें जाता म्हणल्यार परचेंचं निदर्शन जावन आसा. आनी आतां सुमी जेजू येवंक जालो. डिसेंबर म्हयनो आयलो. अद्वेंताचो काळ सुरू जालो. आमी तयाराय सुरू करता. तयाराय आमची कली पुरा. म्हळ्यार काल पेस्ताक दुकोर मारल्यात. संदीपान 2 दुकोर मारले काय. तशें मस्त जाणांनी दुसरे दुकोर मारल्यात. आनी मस्त तयाराय जावनूच आसा. पूण हें आतां ह्या पेस्ताक तयाराय खंयच्या नतालां पेस्ताक तयाराय आतां आमी करनूच आसा. तातूंत कुस्वारा विशयांत आतां चिंतिना आमी कित्याक व्हडलें बेस जायचें न्ही. ताच्या उपरांत कुस्वारा विशयांत, नेकेत्रां विशयांत, गर्दन्या गोट्या विशयांत, लौकीक संगती विशयांत आमी मस्त चिंता वता 15 दीस. कुमसारा विशयांत गुत्तू ना. चिंतात गे थोडे चिंतात. 6 जाणांक गुतूच ना. कुमसार आसा म्हण सांगचे ना जाल्यार कुमसारा गे कितेंय जावं तयाराय गरजेची. लौकीक तयाराय आत्मीक तयाराय गरजेची. आनी ह्या तयारेक पुरक जावन आयचें पयलें वचप आमकां तातूंत इजाइया प्रवादी अशें सांगता. गुडे दोंगर थकसूंक तो आपोवणें दिता. हांगासर जाय जे आमकां रियल एस्टेट बिल्डर्स तांणी व्हडले गुडे मोलाक खणी येवचे आनी व्हडल्यो खणयोय मोलाक खणी येवचे. पालकी मोलाक खणी येवची. गुडे कातरचे पालक्यांनी भरचे. गुड्याक उणे रुपय कोणाकी नाका. गुडो कोणाक जाय तो थंय उदक मेळटाय थंय कालें करचें आमी. कोणें सोडचें. पालकी ये देवा म्हज्या मायगे कोणें देंवचें. आनी ते आसात रियल एस्टेट गुडो खातर समतट्ट करतात. मातये हाडून पालक्यान भरतात. आतां पळयतना केदें व्हडलें मैदान कितलें लेवल. ते दळां सेन्साक 5,000 आशिल्ले. आतां तें पालकें भरलें आनी गुडे तक्षिले. आतां सेन्साक कितले 5 लाख. मोल चडलें. बरी करून तयाराय केली ताणी. आनी हें चलतें जिवन आमचें जावन आसा म्हणलें उडास्त व्हरचें. आयच्या सुवार्थेन आयच्या पयल्या वचपान सांगलां गुडे दोंगर तक्षी जाय आनी पालकी पुरा बरी जाय. फोंडकुले बरी जाय. समतट्ट करी जाय. त्या वेळार जिविताक मोल येता. त्या वेळार आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त सरारां त्या वाटेन चलोन येता. त्या देखून असली तयाराय आमकां गरजेची. आज मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो ह्या पालक्यां विशयी चिंतचें नाका. ती भरतलीं. कित्याक म्हळ्यार इलेक्शन जावच्या पयलें गव्हर्मेंट बारी जागृत आसा. बरोवंक प्रयत्न करता. कित्याक म्हळ्यार वोट मेळ्ळा जाय न्ही. पालकी ती भरतली. पूण दुसरी पालकी वस्तू आसात. आज आमकां जेजू आपयता परतूंक म्हज्या रागाचे आनी मोसराचे गुडे. हे दिनांत व्हडले जाल्यात. मांडोन आयल्यात. गुडे कशे मांडचे. पातोर घालून व्हडलो करी येता.
गुडे व्हडले व्हडले जाल्यात ते गुडे परतूंक आपणे आमकां आज इजाइया प्रवादी आपल्या पुस्तकाच्या 40व्या अध्यायांत 1 तावन 11 वळींत आमकां आपणे दिता. हंकाराचे आनी स्वार्थाचे गुडे परती जाय, ते गुडे एकदम व्हड जाल्यात, ते परती जाय, लेवेल करी जाय, समतट्ट करी जाय. बेद्देपणाचे आनी चोरपणाचे गुडे ते परती जाय, काडून उडय जाय, नाश करी जाय आनी तकसी जाय. द्वेशाचे आनी खोटेपणाचे गुडे परतूंक तो आमकां आपणे दिता. हें आपणे आमकां सगळ्यांक जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार इल्ले इल्ले मापान म्हणी आमचे थंय इल्लोसो स्वार्थ आसता. आनी एकल्याक आमी बरें करतना म्हाका फाटीं कितें मेळटलें म्हणून आमी चिंतून करता. थोडे फावटी आमी वयर जाय, आय मस्ट इनक्रीज अँड अदर्स मस्ट डिक्रीज म्हणून आमी म्हणटा. स्वामी म्हणटा दे मस्ट इनक्रीज अँड आय मस्ट डिक्रीज. जुवांव बाप्तिस्त म्हणटा सोमया जेजून वयर वचो जाय आनी हांवें ल्हान जाय, ताणें उंच उबा रायक वचो जाय, हांवें थकसा जाय. पूण आमी म्हणचें हांवें वयर वचो जाय, हांवें उंचायेक वचो जाय, म्हजें नांव गाजा जाय, तांचें म्हाका पडोवन वचोंक ना. फालकी बरी जाय. दुसरो विशय गुडे जाले आतां सादारण मटा लेवल करून सोडले आमी. फालकी बरची गची पळया. आळसायेचें फालकें सुडसुडायन बरी जाय. सकाळीं उठोंक ही आळसाय, 7 वरां म्हणसर न्हिदचें. आळसाय काम करतना आज नाका फाल्यां करया, फाटीं घालचें. प्रोकास्टिनेशन आसलेल्या पैकी व्हडलो देंवसार म्हळ्यार लुसिफेर न्ही, लुसिफेर धाकटो. हो देंवसारा म्हळे आळसायेचो देंवसार, फाटीं घालचो देंवसार प्रोकास्टिनेशन. तो देंवसार म्हणी लागत जाल्यार ताच्या उपरांत पळया तो मनीस गेलोच. आज नाका फाल्यां करया, आज नाका फाल्यां करया. थोड्यांची कामां इतलीं उरता, गुड्या बरीं उरल्यान मागीर तें तांकां भायर अशें पळोवंक जायना. कितें करचें? आळसायेचें फालकें सुडसुडायन बरी जाय. दुस्मानकायेचें फालकें माया मोगान बरी जाय. रागाचें फालकें मोगान बरी जाय. नासोसणिकायेचें फालकें समाधानेन बरी जाय. कंजूसपणाचें फालकें उदारपणान बरी जाय. दुखाचें फालकें संतोशान बरी जाय. आनी त्या वेळार मात्र तें सक्कड समतट्ट जाता. बरी जाय समा उलटे शब्द ते. तशें करूंक आयच्या दिसा आयचें पयलें वचप आमकां आपणें दिता. आनी एक विशय आयच्या पयल्या वचपाचो जावन आसा. इजाइया प्रवादी आपल्या आयच्या पयल्या वचपांत पयल्या वाक्यान सांगता इस्रायलाचे गुलामपणाचे दीस संपले. येदोळ पर्यंत गुलाम जावन कोणाच्या हाताखाल कश्टोन झरकडोन आसलेल्यात आनी गुलामपणाचे दीस अखेर जाले. काले म्हणटा काय तुमी बाबिलोनाच्या गुलामपणांतल्यान सुटतेल्यात म्हणून न्ही म्हणटा एक. दुसरें फातकाच्या गुलामपणांतल्यान सुटोवंक आनी एकलो मनीस सडवणदार जावन येतालो, त्या देखूनय गुलामपणांतल्यान तुमी सुटताल्यात म्हणून तो सांगता. परत आयच्या पयल्या वचपान म्हणटा एका गोवळ्या भशेन तो आपल्या हिंडाक चरयता, जबाबदारी घेता. देव आपल्या परजेक सांबाळता. कशें एका गोवळी आपल्या बकऱ्यांक आपल्या शेळयांक राखता आनी सांबाळता गे, त्याच प्रमाणे देव ताच्या परजेक राखता आनी सांबाळता म्हणटा. आनी आयच्या सुवार्थ्यांनी तोच विशय काडला. 9 बकरे फडफडीत सबेत बकरे पुरा आसात. एक कांय ना अस्कत शेळी, अस्कत शेळी चुकोन गेल्या. एक मात्र पळोवंकी बरी ना, पूण ताचो गवळे ती खंय गेली? 99 मात्र आत न्ही. ती गेल्या की पळया सोडले 99 खंय गेलो थंय गेलो हांगा जावलो पुरा आपयलें. फायनली एक कडेन ताका मेळ्ळी, पयस गेल्या. खुशे प्रमाणे जिवन गेल्या. कालें करता मारता की ताका मारिना.
जोर करिना उगल खांद्यार घालता तिगे अस्कत ती अस्कत शेळी तिका दवंक जायना तिका कष्टचे न्हय खांद्यार घालता उखल हाडता आनी शेळया मध्ये सोडता अशें त्या अस्कत शेळयेक लागून गौरव मेळटा आनी असलो गौरव आमकां मनशांक खोटेपणान जियेतल्यांक मेळत जाल्यार ते खोटेपण सांडटात आनी परत सारके वाटेक येतात म्हणून आयचे वांजेलाचे वाचप आमकां सांगता. ताच्या बदलाक 4 मार सोडले जाल्यार कित्याक गेल्ली चुकून गेली कितले कश्ट जाले म्हाका थंय धांवन आयलो हांव म्हजो कितलो टायम पाड अशें म्हळ्यार ती शेळी आनीकी भियेता तिचो गवळी तिचो मोग करना म्हण चिंता आनी ती आनी एक फावटी धांवता. कशें हॉस्टेलांत आसलेलीं भुरगीं एक फावटी मात धांवनात फाटीं हाडल्या उपरांत दुसरे फावटी धांवतात तिसरे फावटी धांवतात. हांवें पळयल्लें कटील आसतना थंय एक हॉस्टेल आसा थिंच भुरगीं धांवतात एक तांकां संवय जावन गेली दुसरी बुद्धी बरें नात धांवतात. पूण हांगासर तांकां फाटीं हाडिल्ल्या उपरांत त्या प्रमाणे तरबेत केल्यार ती मागीर धांवनात. त्या देखून सुकोवन गेल्ल्या शेळयेक गवळी फाटीं हाडटा मोगान हाडता आनी मोग दिता उरलेल्या मागीर चड दिता त्या वेळार ती शेळी चुकोवन वचना. तर मोगाच्या बाबांनो आनी भयणींनो आदवेंताच्या दिसांनी आमकांच आमी सुमया जेजूच्या येण्याक तयार करया. आमचे थंय आसलेले गुडे दोंगर ते परतून पालकी भरून सगळें समतट करून एक अपूर्वयाची वाट कुमसाराच्या सक्रामेंताद्वारे सुमयाच्या येण्याक आमचे थंय सुमयाचें येणें आमचे थंय जावच्या खातीर आमी सकट रितीची तयाराय करया. आमेन. म्हज्या बाबा भयणींनो आमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण आतां आमी मागया. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रतेच्या देवाक सर्वस्वर मानून घे. सर पदवेदार आनी भोव वर्त्या देवा तुज्या भगवंताच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पून तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडोन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान जियोवन ससनाची सडवण जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळसां उबारुया. आमीन. सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांजू हांव पौल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मनाक आयचो हो दीस संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता
ताची शिकवण आमचे गिन्यान वोस वाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तोती गायता. संसार भरला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी दुःखाचे सर्वेच पराचे नावी येता ताकाचे. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच बरें जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भवट तसो गुट परगटोया. तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिबीत असो उंडो आनी ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरान आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्रतेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिसी मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणींची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. अंकवार मोरे देवाच्यो मे संगाती सांजुजे तिजो पोती
भगेंद्र आणि सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सुमया जेजू क्रिस्तान आपल्या आपोस्तलांक शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सर्व सांगता म्हणया. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मोगस, आनी आमकां ताळमेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवर्षा नत्तर एकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमया जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सेवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. क्रिसमसा दिसा मनशा रूप घेवचो जेजू क्रिस्त ह्या संवसारींत जिवन आसलेलो देवाचो पूत. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक हांगासर आयलेली आमी समेस्तां सुबाकी. सुमया तुवें म्हजे भितर तें बाप म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. स्वागत करूंक तुका राखून रावल्या. ये वेगी ये तूं आमच्या बिडारां दवर आमकां सदांच तुज्या गोपान. जिविताचे खाण तूं आत्म्याचें पोशण आत्मो आमचो भरताय दैवीक जिवन. तुजे सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां. तुजे सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां. सेव तुका जेजू संतोषान जमल्या. स्वागत करूंक तुका राखून रावल्या. ये वेगी ये तूं आमच्या बिडारां दवर आमकां सदां तुज्या गोपान. सासनीक दैवीक सर तूं संवसारांत आयलोलो. मनशा कुळाक करो जीव दिलोलो. तुजे सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां. तुजे सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां. सेव तुका जेजू संतोषान जमल्या. स्वागत करून तुका राखून
सर्पद्वेदरा देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आतां आमी दादोशी जाल्या भाग्यवान जुवांव पावल दुसऱ्याची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी माया मोगान आनी सुटसुडायेन आमच्या भावा भयणीच्या गरजांक पळोवंक आमकां कृपा दी म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो मिसाचें बलिदान संपलें वचून येयात सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटां देवाचे व्हड उपकार प्रार्थुया सर्गींच्या बापा बेगीन जो आमकां दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासत आमी तुका अर्घां दिता ताणें पवित्र एवकारिस्त मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ल्या बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मोरये मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बाबा तांकां बक्षी म्हण जेजून कुर्सार तांदिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आतां आमी आमकां लाभलेल्या स्वरूपकारांक अर्घां आमी पाठोवया आमच्या जिवितांत दिसपडतो ग्रास बरी भलायकी मागलेलें जायतें देवान आमकां दिलां ल्हानपण आज पर्यंत सांबाळ्ळां बरें काम बरी कृशी आशिर्वादान भरलेलें जिवीत ताणें आमकां दिल्ल्याक अर्घां दिवया एकल्या कॅनडाची विजा मेळिल्ल्याक आनी तशेंच सर्व प्रोसिजर बऱ्या रितीन जाल्ल्याक अर्घां दितात एकल्या बऱ्या भलायकेंत राखून व्हेल्ल्याक अर्घां दितात एका क्रिस्तांव जोड्यान भुरग्यांचें देणें नातलें हांगा ती मागोवंक आयिल्ली आनी मागल्लें आनी आज 7 म्हयन्याच्या भुरग्याक घेवन हांगासर साक्ष दिवंक अर्घां दिवंक आयिल्लीं ती देवाक पात्रोन संताक अर्घां दितात प्रार्थुया बहु काकुळदारा बापा बगेवन जो आमकां दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनोतेन आमकां लाभलेल्या स्वरूपकारांनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्घां दिता तुजी देवी काकूळ तूं आमी वर्णिता ताजे मारिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फोव केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता ताचे परी बगेवनपणान वाडोवन
क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सजोवम पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या आम्हा पासत देवा लागीं विनंती कर. हे बगेवोन जुवाम पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान व्हरून लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडू पवित्र आत्म्याचे शक्तीन भरलो. मोग सेवा आनी राणी संदान तुज्या जिवितान परसडली. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळ्ळोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान भरून बरो गवळी कसो आमची भेट करून तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची खालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जियो आमकां कुमोग कर. तुजी बगेवून जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायल्या जेजूतय आमची दीस उबारू आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन बाबर्थान बरवशान मोगान आमची मागणी जेजूक लागीं बापा लागीं आमच्या पात्रोन संता मुखांतर भेटोवन दिवया. आमच्या वैयक्तीक बऱ्या भलायके खातीर मागया. कुटुंबा खातीर कुटुंबादारांचो उगडास काडया. भुरगोन वावर करच्या शिकच्या भुरग्यांक काम करच्या युवा जाणां खातीर मागया. प्रायवंत पिडेस्तां खातीर आमी मागया. एका दादल्याचो हात दूख गूण जावच्या. एका जोड्या बेगीनच कामाची विजा मेळच्या. एका चलयान मागणें करूंक ताका कृपा मेळच्या आनी ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद मेळच्या. एका जोड्याक भुरग्यांचें देणें फावो जावं. एकल्याचे हार्मोनल प्रॉब्लेम आनी अलर्जी तशेंच दोळ्यांची खोरूज गूण जावं. एकल्याच्या कामाचेर आशिर्वाद मेळच्या. एकल्या स्वंत घर जागो फावो जावच्या. एका चलयाक बरें काम मेळच्या. एकल्या ताज्या इश्टाक दिल्ले 8 लाख बेगीनच पाटी मेळच्या. एकल्याचें रीण बेगीनच फारीक जावच्या. एका स्त्रीक बरी भलायकी मेळच्या. एक कुटुंबान समाधान मेळच्या. एक जागो बऱ्या मोलाक विकून वेचा. घराची पेपरां बेगीनच मेळच्या. एका दादल्याची हरण्याची पिडा गूण जावच्या. रोसाचें तशेंच लग्नाचें कार्य बऱ्या तरान जावच्या. एकल्यान बऱ्या तरान गांवाक पाटी येवच्या. जाग्याचे रेकॉर्ड्स बऱ्या तरान हाताक मेळच्या. एका स्त्रीक डिप्रेशन BP शुगर तावन गूण जावच्या. एका कुटुंबाचे जाग्याचे रेकॉर्ड्स बेगीनच मेळच्या. दुबईन एका चलयेक बरें काम मेळच्या. एकल्या शुगर आनी BP नॉर्मल जावन गूण जावच्या. एकल्याची BP शुगर नॉर्मल जावन पांयाच्या गांठीची दूख गूण जावच्या. वाटेचे समस्ये परिहार जावं. एका व्यक्तीची BP नॉर्मल जावं. एका स्त्रीक पांय दूख गूण जावं. एका चलयेक दुबईक वचूंक विजा बेगीनच मेळच्या. एकल्यान रीण दिल्ले पयशे बेगीनच पाटी मेळच्या. बँकान दवरलेलें भांगार बेगीन सोडोवंक आदार मेळच्या. एका कुटुंबांतले सर्व समस्या निवारच्याक बरी भलायकी तशें समाधान मेळच्या. एकल्याक रिणांतावन सुटका मेळच्या. एका काजरी जोड्याक सर्व अनवरांतलें निवारून संतोशान जियोवच्या. दुबई वावर करूंक गेले एकल्यान सोरो सोडच्याक आनी ताका संपूर्ण भलायकी मेळच्याक. उबे रावया. तूं आमकां पाव येवकारिस्तसो आमकां गरोवपाक शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शिकी एक दीस मोरये माये आनी सर्व संतां भक्तां संगी सर्गींच्या राजन तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकडून आमकां फावो जावं. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावंक. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सर्गां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरलेले समितीचे संगत आश्रय आमी तर तुमचो देव आनी सदैव फळ जगसी चेंजेस भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. सात आनी सदां सर्वता. आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आधार. ताणें रचला सर्गांनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफा सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टान दुखांत आनी अडचणेन संपडलेल्यांक
तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां तुवें गूण केली. तेच परी तुजो सेवक भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्यान आपल्या भगेवन जिणये मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचो मोग तुज्या परजेन भोगूंक आनी भवार्थान जियोंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो भवार्थ वाडय आनी आमची पिडा शिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. आमचे सर विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. भगवान जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दे. भगवान जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यांत सर पैटांतली तुमी सुटूं. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा. ताचे देखीन संदेपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळ्ळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद सदां काल तुमचेर देवो. जेवण दान दिल्ल्यांक मुर्दोम दिल्ल्यांक आतां रेक्टर बापू मनाच्या वाती वांटतले. आयचें जेवण दान जावन दिलां लॉरेन्स पिंटो वेलंकणी वाडो. मुर्दोम दिल्यांत आयवन डिसोजा फ्रांसीस पयलो वाडो. रोजारियो पिंटो आनी कुटुंब नित्यादर वाडो. लॉरेन्स डिसोजा नित्यादर वाडो. ग्लेनी डिसोजा नित्यादर वाडो. फ्रँकलिन डिसोजा फ्रांसीस पयलो वाडो. जॉयस तावरो मुंबई. क्रिस्टीन डायस फेरार. ऑल्विन आनी अनिता पिंटो सांम पेद्रू वाडो. ऑल्विन आनी अनिता पिंटो पेद्रू वाडो. रिटा पिंटो वेलंकणी वाडो. एडलिन लोबो नित्यादर वाडो. दान दिल्ल्या आनी तशेंच मुर्दोम दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच पात्रोन जुवांव पॉल दुसऱ्याची आशिर्वादां तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. म्हाका चनो तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. बचपेकारांक पेस्ताचो संभ्रम देखून जायतो जण ना तरी तुमी आयल्यात. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आनी पात्रोन सातांची ससाय तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. दिसाच्या बरेत प्रसंग दिल्ल्या आमच्या रेक्टर बाप मनादीक बाप दोतोर रोनाल्ड कुटिन्नो तांचो उपकार भोवडटा. सहबटवणी केल्ल्या आमच्या फिरगजीच्या मनादीक बाप मार्क कुवेल्लो तांचो उपकार भोवडटा. Moksaniaso shantiso dutamso Bhagavon zuam paudusro Daivika kurtiso bhaktato Bhagavon zuam paudamso Naman naman tuka Naman naman tuka दैविक भक्ता आमच्या सदा शांतीच्या गोबरा नमन नमन तुका नमन नमन तुका दैविक भक्ता आमच्या सदा शांतीच्या गोबरा Sowe amkar bari आशीर्वादी आमका भगवान सुवांव दुसऱ्या आमा बसो विनंती कर भगवान गुसाचे करुणेन आमका आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र नावी आमेन.